टायगर रिझर्वाचेर चर्चा करचे परस लोकांनी पयलीं फाटीं पडिल्ले सत्तरी आनी गोंयच्या शेतकऱ्यांक वयर काडात आनी तांची उदरगत करात अशें पुती गांवकार सांगता। पर्यावरण मंत्री रानां सांबाळपाच्या नांवान लोकांक भायर काडटले आनी वाघेरी सारकेले वाठारांनी प्रकल्प येतले असो तोमणो पुती गांवकारान मारला। गरीब शेतकऱ्यांक पयलीं जमनीचो हक्क दियात आनी मागीर वाघ आसा काय ना हाचेर विचार करचो अशें आम आदमी पक्षाच्या पुती गांवकारान सांगलां। त्या लोकांची व्यवस्था करात, पयलीं जे थंयचे रहिवासी आसात तेंची जमनी तेंच्या नांवार करात आनी मागीर जे तुमकां कितें करपाक जाय रिझर्व थंय वाघ आसा की ना आसा ते चॅक करात। खरें म्हणचें जाल्यार सत्तरीची साग्या वयली आनी काणकोणची जंगलां जी दवरल्यात ती थंयचे मूळ रहिवासी जे आसात तेंच्यांनी दवरलेली आसात जगोवन आजून पर्यंत। ह्या एनवायरमेंटान दवरूं ना, तेंच्यांनी जर कितें केलें जाता जाल्यार ह्या एनवायरमेंटांनी आमच्या लोकांक काबार करून ह्यो प्रोटेक्शन म्हणून करपाचें एक नाटक थंय केल्लें आसा। कारण फाल्यां अशें जातलें, हेच प्रोटेक्शन म्हणून करतले, थंयच्या लोकांक भायर काडटले आनी मागीर वाघेरी सारक्या दोंगरार जे व्हडले प्रोजेक्ट येतात, कसले व्हडल्या व्हडल्या मिनिस्टरांचे किंवा व्हडले व्हडले हे जे कोण आसात व्हडले उद्योगपती आसात तेंचे प्रोजेक्ट मागीर थंय येवं शकतात, मागीर ते ऑर्डिनन्स काडटले आनी आमी ते आतां एक्सक्लूड केले म्हणटले।